माणक्या हे सब्जेक्ट तेन्ना आमी सगळ्यांनी 10 कावन्सिलरांनी एकठांय जावन तेजेर डिसिजन घेतला की तें काम स्टॉप करचें आनीक तेजेर बेगिनांतले बेगीन एक्शन घेवची अशें. प्रायवेट प्रॉपर्टी जालें तरी ते आमगे लोकांक त्रास जाता न्हू. आतां लोकांक घरां आसा पळय तेन्ना वारें येता केन्ना अशें करून खूब प्रॉब्लेम आसता पळय तेन्ना ते प्रोटेक्ट करता गांवां प्रोटेक्ट करता तेंची घरां प्रोटेक्ट करता. तेन्ना असली हे जावपान झाडां तोडपाची आनीक ते टेंट बांदता पळय ते सगळें बंद करपाक जाय. कित्याक आमगे लोकांक त्रास जावपा सारकें आमकां कांयच करपा नाका. आनी तेणें तुमकां कांय इन्फॉर्म करनासतना केल्लें आनी हें सगळें पळय केलें तें? हय तेणें आमकां इन्फॉर्म केलें ना. ते चीफ ऑफिसरा हांव सांगूंक शकना. हांव मागीर सांगता म्हाका कांय येयलें ना, कॉन्टेक्ट जालो ना. आपणा टायम बी अशें कितें डिमांड आशिल्लो तेंचो ना न्ही तुमचे कडेन कांय ना? आयज आमी कावन्सील मिटींग आसली आनी आयज आमी प्रपोज केला, आज रिजोल्युशन मांडलां की त्या जाग्याचेर इको टुरिजम आसूं जावं आनी खंयचें आसूं त्या हेजेर तसले एक्टिविटीज करपाक दिवचे न्हू. कारण टुरिजम हे जावपा जाय, वाडपा जाय. हेजो अर्थ असो न्हू की तो आयज 2 टेंटां थंय घालतलो आनी बोर्ड लायतलो इको टुरिजम आनी फाल्यां जशें बिजनेस इनक्रीज जायत वयतलें तो व्हांवत वयतलो आनी तो एकाचेर 2, 2चेर 3 आनी जेन्ना पसून तिका झाड कट करना ताका आनी टुरिजम वाडोवपाक मेळना. आनी हेजो अर्थ तो लास्ट ज्या प्रमाणे तेणें झाड कट करून ती 2-3 टेंटां घायला पळय आतांय तो तशें करतलो आनी झाड कट करता तो आनी कंप्लिटली ती मूळ सकट काडटा आनी ते पुरोवन उडयता. एविडन्स कांय दवरना आनी ते पयस जाल्या कारणान गांवच्या लोकांक कांय कळना तेजें. आनी आयज तेणें रॅम्प तो पूल बांदलो आसा, कॉन्क्रीट बेज केलो आसा तेणी. आमी आज मिटिंगेक डिमांड केलो आसा ती कंप्लिटली तेजी उडोवची म्हणून ती. आनीक सपोज तो दुसऱ्या ऑथॉरिटींतल्यान लायसनां जावं कितें घेतलो जाल्यार लास्टाक एक म्युन्सिपालिटी कडेन लायसनां खातीर येवची पडटा. जर इवन CRZ जावं ती कोस्टल बेल्टांतल्यान जावं ती इवन जर समज तशी लायसनां तेणी घेयली जाल्यार तेणी लास्ट म्युन्सिपालिटी कडेन येवची पडटा. म्हण आमी कंप्लिटली अगेन्स्ट तेजेर हें केलें आसा. तांकां म्हणटा दिवपाक जायना. डेवलॉपमेंट जाग जावपा येना तो एज इट इज ज्या प्रमाणे तो आसा तसो उरचो, तो गव्हर्मेंटान एक्वायर करचो आनी लोकांच्या खातीर एक देणगी अशी म्हण लोकांक दिवची अशी आमची सगळी पळोवकारांची मागणी आसा. ते एक्वायर करपा संबंदान बी आज कितें तशें डिस्कशन जालें तुमचें? आयज आमी रिजोल्युशन स्वता हांवें मांडलें आसा रिजोल्युशन की तो जागो तो एक्वायर करचो आनी तो एक्वायर करून लोकांच्या खातीर ती एक देणगी बीन दवरचो म्हणून.